तुझे समोर आयल्या बलिदान कांत्या खालसा धन्य तुका भेटयता. पवित्र दिशा नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती देवाच्या उतराच्या आश्रयकाल हंत हंत जावन क्रिस्ताचे उजवाड कशें आमचे करूंक जाय म्हणलें मिस्तेर विस्तृत रितीन आमकां शिकयता. आयच्या पयल्या वचपांत देवाचे उतार आयकूंक जाय आनी ताचे प्रकार जियोंक जाय म्हणले उपदेश आमकां दिता. तशेंच आयच्या शुभवार्तेंत देवाचे उतार जावन आसतो जेजू क्रिस्त बेसायदाच्या कुरड्याक हंत हंत जावन विशिश्ट रितीन दिश्ट दिवची प्रक्रिया आमी आयकतल्या. मोगाच्यानो, देवाच्या उतराच्या उजवाडान जेजूक आमी जाणा जाल्यानंतर आमचे जिविताचे कुरडेपण हंत हंत जावन जेजू क्रमेण पयस करता म्हणलें हें सत सारके रितीन जाणा जावन ताचे प्रकार जियोंक जाय आसची कृपा ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू थंय आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पथकांची आमी दोग धरया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार बाबा आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुजगण्या सारून सांगता, मोनांची दोनां सारून वायट आदरांनी बरें सांगून हांवें जायती पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो घोर अपराध. ह्या पासून बेगिना सांगवार मुरी सगळ्या देवतांक भोगता. आनी तुमकां भावा भयणीनो, जे खातीर लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर पदवेदार देवा, आमच्या सुडवंदरा जेजूची आनी ताचे माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूं तुवें बागेवून सुजेक विंचलोय. त्याच परी जेजूच्या कुडाट कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें थाका नेमलोय. ताच्या आदारान सुडवंदराचें जिवीत आमचें सोबें वाडत वचूं आनी सोमेस मनशाक ताची सडवण पावूं. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, इतले तुमी बरें करून जाणा जाया. हर एक मनशान जाय जय आयकूंक सुडसुडीत, पूण उलोवंक सवकास, राग करूंकय सवकास. कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता. ह्या पासून तुमचे थंय बरोवन आसा तें सगळें मेळ्ळेपण तुमी पयस करा. देवान तुमचे थंय लायला आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतार नम्रतायेन घेया. देवाचे उतार आमी आयकल्यार मात्र पावना, तें
उतरा प्रमाणे आमी करूंक जाय. ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरस्यांत आपल्या सारखे पळयतल्या मनशा परी आपणाचे सारको तो पळयता आनी सलतेस रावता आनी आपूण कसो दिसता तें घडयेन तो विसारता. पूण जो कोण स्वातंत्र्यताय दिता तें सगळे नियमशास्त्र सत्रायेन वारोवन पळयता आनी ताची शिकवण आयकून विसार नासतना ती करण्याने सांबाळटा आनी तांतून ती रावता. तो आपूण करता ते सर्व कामांनी बागी जाता. आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखता तसले मनीस आसतीत. पूण आपली जीब दामून दवरूंक ते नेणात जाल्यार ते आपणाकच फटयतात. असल्यांचो धर्म व्यर्थ. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म आमचो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचो आनी संवसाराच्या वस्यातावन पयस रावचो. देवाचे उतार हे. देवाचे उडपकार. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण नितळ जिणी जियेता न्याय नितीन चलता काळजान तावन सत उलयता आपले जिबेन पेल्यांचे निश्कुचार उलयना तसल्यांक फावो जाता. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण पेल्यांक कसलेच अन्याय करिना शेजाऱ्यांचे नांव पाड करिना जो कोण अणव्या मनशाक कंटाळटा देवबिरांतीच्यांक मानान लेखता असल्यांक फावो जाता. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतरांक सुकाना रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्यांक वयर लोन्स कायना असल्यांक फावो जाता. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उजवाडाव तुमच्या आपोवण्याचो उंच बरवसो तुमकां उगडापो जावं. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सामर्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. अशें जेजू आनी ताचे शिस बेसायजाक घेवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एका कुरड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपणे जय म्हूण ते पराते लागले. जेजून त्या कुरड्याचो आदन ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक तेंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांयपणी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारलें. आनी ताची दिश्ट फाटी येवंक सुरू जाली तितलेच ताणें जाप दिवन म्हळें, मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख सल्लेल्या बरी म्हाका दिसतात. तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्याचेर आपले हात दवरले. तेदुवां ताका सारकें दिसूंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर्व वस्तू ताका स्पश्ट दिसूंक लागल्यो. आनी जेजून ताका घरा पाटी दान म्हळें, हळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकय सांगिनाका. देवाचे उतर हे. वखदाय तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बेसायदांत जेजून कुरड्याक गूण केल्लें घडीत आज आमच्या नियाळाक आसा. जेजून जायत्या पिडेस्तांक
गूण केल्ले आसा पूण ते रीत विंगड. थोड्यांक सोबदान, थोड्यांक पयस रावन, थोड्यांक बावडतान तूं बरो जालोय अशें विविध रितींनी जायत्या पिडेस्तांक जेजून गूण केल्ले आसा. पूण हांगासर जेजू एक नवीच रीत वापरता. पयलें ताका हात धरून एका वरे विंगड सुवातेक आपूण व्हरता, थिंपी ताच्या दोळ्यांक लायता, दोनी हात दवरता, एक पावटी न्ही दुसरे पावटी 2 पावटी ताका आपूण गूण करता. पयलें सवाल, कित्याक वरे विंगड हळ्ळे भायर कित्याक आपूण व्हरता? त्या काळार थंयसर त्या वेळार थंयसर तें भोंवतणीचें वातावरण सारकें नासलें. थंयसर ताका गूण केल्यारय फात येवंक संपूर्ण रितीन फाती येनी थंयसर लोकां थंय नातल्लीं. देखून ताका हाड नासलें म्हणटा ताका सर हाका ह्या व्यक्तीक आपूण गूण कर, दोनी हातांनी आपूण गूण कर म्हणलो विशय हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. देखून ह्या व्यक्तीक पयल्यान पयलें तो वरे विंगड सुवातेक आपूण व्हरता. काळोखांत आसल्या ह्या व्यक्तीक नवी वाड दाखोवन, उजवाडाची वाड दाखोवंक तो आपूण व्हरता. दोनी हातांनी ह्या व्यक्तीक जेजू गूण करता. पूण पयले पावटी आपडटना ताका त्या व्यक्तीक आपडटा आसतना ताका मनीस रुखा भशेन दिसता. थंयसर मनीस रूख जावंक नातले, बगार ताची दिश्ट सारकी नातली, सारकी ताका पाटी मेळोवंक नातली. देखून पयले पावटी हात धरता आसतना ताका मनीस रुखा भशेन दिसतात. आनी दुसऱ्या पावटी जेजून परत आपडटा आसतना दैहिक रितीन मात्र न्ही, आत्मीक रितीन हो व्यक्ती गूण जाता. जेजू आमकांय परत परत हात धरून आमचे हात दवरून आपण व्हरता, आमकांय उजवाडाची ती वाड दाखयता. जेजून आपूण मेस्सिया म्हणून थंयसर आसलेल्या जायत्या लोकांक विविध रितींनी शिकोवण दिल्ली आसा. पूण जेजू कोण म्हूण लोकांक थंयसर सारकें समजना. ताणें विसलेली ती कश्टा मरणाची वाट लोक समजूंक शकना. देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पुरण्या सुल्ल्यान नव्या सुल्ल्यान मात्र न्ही, देवान पुरण्या सुल्ल्यान जायत्या गणितांनी थोड्या व्यक्तींक वरे विंगड आपूण व्हरता. मिसावां कांय तें करच्या पयलें जावंक पुरो मैजेक, जावंक पुरो प्रावाद्यांक, तशेंच नव्या सुल्ल्यान शिसांक वरे विंगड सुवातेक आपूण व्हरता. आनी आपूण कोण, आपले मिसांव कशें, मिसांव तुमी कशें मुखारसून वरी जाय म्हणली समजोनी पयल्यान पयलें तांकां दिता. कशें तो कुरडो पयले पावटी जेजूक लोकांक पळोवंक शकना वा तो गूण जायना, तशेंच आत्मीक रितीन आमी जायते पावटी गूण जावंक वा पळोवंक आमी सलवताव, आमी सुकताव. सत आसा तशें आमी पळोवंक शकना, फट आसा तशें आमी पळोवंक शकना. फत सत आमी दुसऱ्याच रितीन आमी पळयता. अर्द्या कुरे दृश्टेन आमी चिंतल्लें सारकें म्हणलें चिंतप जायते पावटी आमकां भोगता. आमकांय मनीस रुखा भशेन दिसतात, मनशाक मनीस जावन आमी पळोवंक शकना, मनीस आमी रुखा भशेन आमी पळयता. पुरास हें घडीत प्रत्येक रितीन आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करूंक, परत संपूर्ण रितीन स्पश्ट रितीन पळोवंक आमकां आपोवणें दिता. जेजू आमकां आपोवन व्हरता, आमकां हात धरून आपयता, हात धरून आपोवन व्हरता. आमी उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक, जायते पावटी ल्हान ल्हान संगतीक लागून आमी काळोखाच्या वाटेन चलता. उजवाडाची वाट धरूंक, उजवाडाच्या ह्या भावार्थाच्या दृश्टेन संपूर्ण रितीन जेजूक समजूंक, वळखूंक आनी ताच्या वाटेन चलोवंक करपा. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार परत जेजू ह्या वेदेर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना आमी मागून घेवया. आमेन.
vecin Yesus semerditang Tuhan Mudang syakang sangsung bedai tang Bapa Sewes poradeva Sergin syaraya Ganik sang azamka Swikan kekehan Bapa Serves poradeva Sergin syaraya Ganik sang azamka Swikat kekehan Bapa भाऊ बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले सावंदे मन मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाने आणि महिमेक आमच्या निके शुभेच्छा द्यावा सर्वेस भोर देव म्हणून देव जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा बगेवन थांकार मरे एक सलमाल्यो त्या तुझ्या पुताची बगेवन सुसेन विश्वासीपणान सेवा केली मनांत सोगडास काढून हे निर्मळ बलिदान आम्ही तुका वपून दिता आणि ती आमच्या भक्तीची आणि विश्वासी सेवेची कुणास सावन म्हणून नम्रतायेन मागता आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमचे कळसा उबारूये आमी सर्वेस्पराथे उबारथाव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूये वयश आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरांनी ससनाच्या देवा सरुकाळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायदे आसूं भगेवन सुजेच्या मानाक आमी तुजी स्तुती करता तुका वाकणता तुजे किर्ती परगडता हे नितीवन मनशाक तुवें अवकार देवा माये सोपती केलोय आणि विश्वासी आणि शान्या साकराक तुझ्या कुटुंबाचो वडील जावन नेमलोय पवित्रत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थर महिमा वाकणतात तांच्या संगता आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत काळचे सर्वेस्पोराचे नावी येतात काळचे उत्सर्गीत काळचे बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून दिने पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची त्याच परी जेवण दस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणेक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस मनशा पासून तें वारोवतलें ही म्हज्या उगडासा करा Bavarta so good pergatoye. Sumya
तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही बघता, तुझ्या येण्या सोन्याचे सूर आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणासुने पुनर्जीवन पण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवित सुवंडो आणि सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आणि जेजूची कुडाने रग सुतल्या आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेच पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्ल्या आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टाखाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुक्कामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दयेक कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माई संगतीक सांजू जैती सोपती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी कमान वल्ल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां बांधू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल. जेजून शिकयल्ले प्रार्थन संगता म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देख कृणया जिवितांत सवस काय आमकां दे. सर्गींचे बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शरत्रेक आमकां चेवदार काकुलतेन सरपातकांतले सुटय आनी सराकांतांतले वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोठान सांबाळ. तुजे येताने राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मग सुगुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सवनस जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता दी. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी बाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें
वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुये. सर्वेस्परा खनवळ्या बापा, पगेवन सुजेच्या दिसा तुवें हांगासर तुवें आमकां एकवटायलाय, जिविताच्या उंड्यान पसून गट केलाय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी पगेवन सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासेपणे पाळूंक तुझ्या कृपेचो आदार तांकां दी. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.